आनी दुसरी गजाल जी ते म्हणटात ते की आमी नवे आशिल्ले, नाव वी आर रेडी टू टेक द थर्ड पोर्टफोलियो. पडटा? हय, थर्ड पोर्टफोलियो, फोर्थ पोर्टफोलियो जरूर मेळचो, पूण मे बी आनी एक वर्सभरान जर आमी हांगा बसले जाल्यार तांणी सांगचें पडटलें की 16 म्हयन्यांनी आमी कितें केलें आनी फुडल्या एका वर्सान कितें केलें. एक गोश्ट टायमींग, जेन्ना एक मिडियांतलो एक मनीस म्हणून जेन्ना हांव पळयता, म्हाका दिसता की हातूंत काही गोश्टी आसा, राजकारण आसा, सरकारच्या स्थैर्याचो प्रश्न आसा, बॅलन्सिंग म्हणजे एकाच बरोबर कशें आमच्या मुख्यमंत्र्याची एक संवय किंवा ताचें कसब तें एकाच बरोबर अनेक आघाड्यांचेर लढाई मारपाची आणि तो येता समोर येता ताका वयर घेवं शिंगार घेता. हय, तो भिना, पूण तातूंतल्यान वाद निर्माण करता, तातूंतल्यान शत्रू निर्माण करता, पूण ताची ती हौस म्हण किंवा ताची ती स्टायल, वे ऑफ फंक्शनींग. सो आत्ताच म्हाका दिसता कशें केलें ताणें, एक तर तें ऑडिट सुरू केलां, दुसरें म्हणजे जे असंतुश्ट आमदार असले भाजपातलेच पहिले आणि अपक्ष आणि बाकीचे सगळे ज्यांच्यो तक्रारी असल्यो तांकां इंडिव्हिज्युअली मेळपाक सुरवात केली. 2 जाले. त्याच बरोबर अनाउन्समेंट केली की पोर्टफोलियो बदलतलो किंवा रिशफलिंग करतलो. त्याची मागीर अशी एक बातमी गेली की काही मंत्र्यांक वगळटलो म्हणून. मागीर ताणें खुलासो केलो की वगळचो ना, फक्त एडिशनल खाती दितलो म्हणून. त्याच बरोबर मदींच खंय तरी मडगांव वचून थंय व्हडली लोकांची मिटींग घेवप किंवा खंयच्या तरी कार्यक्रमान वचून त्या शाळेच्या वेळांचेर थंय एक दिवप किंवा साऊथ गोवा खातीर एक कचरा हे गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट थंय दिता म्हणून सांगप किंवा ह्या म्हणजे एका बरोबर अनेक गोश्टी ताणें अश्यो ह्यो सुरू केल्यो. तुमकांय मेळ्ळा किंवा बाकीच्यांकाय मेळ्ळा. हय, ही सगळी एक्टिविटी अकस्मात एकदम अशी 1-2 दिसां भितर एक मिनिटा भितर सुरू जाली आणि ताका बॅकग्राऊंड अर्थात हांव जेन्ना मिडियांतल्यान विचार करता तेन्ना अशें कितें तरी घडून गेला त्याच्या गैरहजेरीन की सरकार पडटा काय कितें किंवा एक अशें जाता कितें, आनी थंयच्यान ही एक्टिविटी सुरू जाली. मे बी दिलीप बाब म्हणटा त्या प्रमाणे ताणें पयली वेळ दिल्लो आसतलो काही जाणांक, पूण त्याची अर्जन्सी जाली एकदम आतां आणि थंयच्यान ती हे टायमींग म्हाका इम्पॉर्टंट दिसता त्यांच्या दृश्टीन. दुसरी गजाल तांणी तो मुद्दो तो म्हळ्यार की बाकीचे मंत्री आपले एफिशियंट नात म्हणून मुख्यमंत्री स्वता कडेन इतली खाती घेवन बसला. हें पडटा? हय, एफिशियंट हांव शब्द वापरचो ना, पूण काही बाबतीन हांव सांगता, प्रत्येक मनशाची उंची कमी जास्त आसता. मनोहर पर्रीकर, एवरी मिनिस्टर कॅनॉट बिकम मनोहर पर्रीकर. फॉर दॅट मॅटर प्रताप सिंग राणे आमी पळयला किंवा दिगंबर कामत पळयला किंवा विल्फ्रेड डिसोजा पळयला, मनोहर पर्रीकर. प्रत्येकाची पद्दत वेगळी आसता, कुवत वेगळी आसता, कमी चड आसता. हांव एक नक्की म्हणन की, आणि तुमी नरेश बाब एग्री जातले की ह्या आमच्या आत्ताच्या मुख्यमंत्र्याची जी एक कुवत किंवा जी कॅपॅसिटी आसा आणि त्याची कामाची जी स्पीड आसा, एफिशियन्सीची जी स्पीड आसा ती खंयचोच मंत्री मॅच करूं शकना. मग प्रत्येक मंत्र्यान सांगचें ती मॅच करूं शकना. हो गॅप कायम आसा, हो आमी फाटीं पळयला आनी आतांय पळयता की तो गॅप उरता गॅप, हो म्हाका दिसता मान्य करता. हातूंत कोणी पर्सनल कितें घेवपाचो प्रश्न ना, पूण तो गॅप आसा. तो हो गॅप विजिबली जाणवता. न्हू, पयले सुवातेर हांव एक खुलासो करीन की ढवळीकर बाबान जें सांगलें की हे सगळे रिशफलचो प्रश्न येयलो, मुख्यमंत्री भायर आसले त्या नंतर सगळे गडबड जाली, अर्जन्सी येयली म्हणल्यार हांव मातूय सहमत ना. इतक्याकूच लागून मुख्यमंत्र्यान गेले म्हाका दिसता हांगाल्यान विदेश दौऱ्या नंतर गोंयांत येयल्या नंतर जितके पळय डेव्हलपमेंट केल्या हे सगळे डेव्हलपमेंट गेले एका वर्साच्या कालावधीत प्री प्लॅन आसले. म्हणजे आतां एकदांच करूंक जाय न्ही, एकदांच करूंक जाय असलें ना. आतां गार्बेजचो जो प्रश्न आसा, गार्बेजचो प्रश्न सरकारच्या तकलेन आणि मुख्यमंत्र्याच्या तकलेन जर आसाच आसा. आतां तरी ताचें अशें डिसिजन जाल्लें आहा की नॉर्थ गोवाक एक आनी सावथ गोवाक एक करप, ताका लागून एक 4-5 जाण आमदार करप, भायर धाडप, ताचेर स्टडी करप, हे सगळे जे विचार आसा पळय हे चालू आसा. मेन गजाल कितें, 16 म्हयन्यांनी ऑडिट करप इज एन ऑड थिंग. 18 म्हयन्यांनी केलें, समजा 1.5 वर्सान, 2 वर्सांनी केलें किंवा 1 वर्सान केलें, मेक सेन्स. 16 म्हयने इज अ व्हेरी ऑड फिगर टू डू ऑडिट. हाज्या पलीकडे तुमकां तें सांगता, आतां जे मंत्र्यांक जे कितें घेवन बसल्या न्ही, अशेंच आमकां मुख्यमंत्री 6 म्हयन्या पयलीं 6 म्हयने जेन्ना गव्हर्मेंटाक जाल्ले तेन्ना अशेंच घेवन बसलेलो. प्रत्येक मंत्र्याक प्रत्येक त्याच्या डिपार्टमेंटाचे जे कोण तरी सेक्रेटरी आणि हेड आसात, पर्सनल ऑफिसर्स आहा, हांकां घेवन बसून अशेंच तेंच्यांनी तेंची कितें डिफिकल्टी ते कितें करूंक सोदता तांच्या म्हणजे मंत्री, हांव मंत्री म्हणून टुरिजमच्या बाबतींत हांव कितें करूंक. सो बेजिकली 6 म्हयने 1 वर्स 18 महिने अशें आसपा आशिल्लीं. 16 महिने खंयच्यान आयले मदीं गजो. 6 महिन्या पयलीं भरलो न्हू, तेच्या नंतर कशें जालें, 6 महिन्या नंतर भरलो. तेच्या नंतर जे आपले असेंब्ली सेशन जे हेजे व्हडले जाले, असेंब्ली सेशन जाल्या नंतर परत मागीर ते जाग्यार घालता म्हणून हे जालें, आमचे थोडो टायम लागलो. आतां पावस आसा, थोडेशे काम एक्टिविटीज बी कमी आसा, सगळेच एक्टिविटी कमी म्हणून त्या टायमार रिलॅक्स जावन मुख्यमंत्री आपलो भायर वयच्या पयलीं सगळो शेड्यूल करून गेल्लो, परत आयलो आणि त्या प्रमाणे आपले काम मार्गाक लायलें. हें पडटा कारण जे सगळें वातावरण तयार जाल्लें त्या वातावरण काय तुमी काय अनबीक गिबी आसपाना त्या वातावरणा पासून. तुमकां कितें दिसता की ह्यो ज्यो हालचाली सुरू जाल्यो
मुख्यमंत्री परत येतकीच ताका ती पार्श्वभूमी आसा काय जे कितें बोवाळ बिवाळ जालो त्या मुख्यमंत्र्याक कांय पडून गेलो ना तो आपल्या शेड्युला प्रमाणे होता नाही मुख्यमंत्र्याने हेजी खंय तरी दखल घेतल्या हे स्पष्ट जाणवता कळ्ळें न्ही पूण ज्या पद्दतीन आतां आमी म्हणटा की रिशफलिंगाचे किंवा त्यांचो एसेसमेंट करता किंवा तांकां तेंचें व्हॅल्युएशन करता हे करप खरें एक्चुअली गरजेचें कारण हे जे कितें तुमी जे पयलीं कितें सांगलें की हेजे सगळे जे क्रेडीट वयता ते कॅबिनेटाक वयता ते बरें केलें जाल्यार ते कॅबिनेटाकच वयतलें आनी वायट समजा केलें जाल्यार कॅबिनेटाकच गाळयो खावच्यो पडटा म्हणून सीएम समजा जर तांकां घेवन बसलो जाल्यार तेंचे व्हॅल्युएशन जे करता पळय ही काळाची गरज आसा कारण गोंयच्या डेव्हलपमेंटाच्या संदर्भात जर आमी आज पळोवपाक गेले जाल्यार ठप्प जाल्लो आसा पूण त्या बरोबर त्यांची पर्सनल जी डिफिकल्टी आसा किंवा सरकाराची जी पर्सनल डिफिकल्टी ही जर आमी जर पळयत जाल्यार सरकार म्हणून ज्या पद्दतीन जे वावुरता सरकार तितून सरकारान भितर इंटरफिरन्स आज खूब चल्ला कोणाचो म्हणजे पार्टीच्या लोकांचो हे हो कसो की तुवें म्हाका पयलीं म्हटलें की आमी काँग्रेस पक्षा खातीर काम करणारे लोक पयलीं आमी काम केलां आनी बरेंच काम केलां त्या वेळाचें सरकार पळयल्लें आमी आतांचें सरकार आमी आतांचें सरकार पळयता की आतां आमी आमदार आसा त्या वेळाचेर सादारण कार्यकर्ता आसलो त्या वेळाचेर आमी पक्षाचे कार्यकर्ते आसले आनी आमकां दिसतालें की सरकारान आमचें आयकचें आमच्या पक्षाचें सरकार आसा आमकांय दिसतालें त्या वेळाचेर मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणे आमी जेन्ना तेजे कडेन घेवन वयताले कितें समजा आमचे प्रॉब्लेम्स किंवा सरकारा बद्दल कितें जाल्यार आमकां स्पश्टपणे आयकयतालो की तुमी पक्षाचें काम करता पक्षाचें काम करा सरकारान ढवळाढवळ करूं नाका अशा प्रकारची खंय तरी समज आसपाक जाय म्हणून कार्यकर्त्यांनी सुद्धा पक्ष सरकारान ढवळाढवळ करतना सरकाराच्या ताका लक्ष्मण रेषा खबर आसपाक जाय म्हणिल्लें हय बरोबर ते लक्ष्मण रेषाच हय ते कार्यकर्त्यांक एक ठरावीक त्यांची लक्ष्मण रेषा आसता त्या रेषेच्या पार वचपाक जायना कार्यकर्त्यांक त्याच बरोबर आणि एकूच सांगता त्या बरोबर की अपक्ष आमदारांनी सदांच एक लक्षात धरूंक जाय की ते ना बीजेपी ना काँग्रेस असे निवडून आयल्ले असतात स्वकर्तृत्वाचेर किंवा हाचेर सो पक्ष तांकां वाडूंक दिवचोच ना त्यांच्या मतदारसंघात इट इज अ नेसेसिटी कारण तांच्यांनी बीजेपी आसूं किंवा काँग्रेस तांच्यांनी आपलो कॅन्डिडेट सोडून दिल्लो आसतना न्ही सो फुडल्या निवडणुकीत ते म्हणजे नरेश सावळ म्हणजे एक अपक्ष आमदार अशे हातूंच्यान ते कितें नरेश सावळाक कॅन्डिडेट म्हणून फुडल्या इलेक्शनाक प्रोजेक्ट करूंक शकचे ना किंवा करचे ना सो पक्ष वाडपाक दिवचो ना ही गरज आमकां खबर आसा पूण सरकाराच्या माध्यमांतल्यान न्ही पक्ष म्हणून तुम्ही कितलेंय काम करा सरकाराचो वापर करनाका सरकारी यंत्रणेचो वापर करनाका सरकारान नासलेले घटक हे करतात हय तातूंत म्हणजे जो अधिकार आमदाराचो आसा तो आमदाराक अधिकार मेळपाक जाय पक्ष म्हणून तुम्ही पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून जर काम करीत आसत तर तुमकां कार्य करपाक तुमकां कांयच हरकत ना दिलीप बाब दोन मुद्दे पयलो मुद्दो कितें म्हणटात की ऑडिट जावंकूच जाय तुमकां दिसता की दिस इज टू अर्ली की बिकॉज एज अ मिनिस्टर वेन यू आर परफॉर्मिंग you need at least 2.5 hours जशें संजय बाबान सांगलें तशें then CM can do and sit and do the audit. नो हांव ऑडिट असो तुमकां सांगलें न्ही ऑडिटचेर उलयतना इतकेंच सांगलें की 6 म्हयन्या पयलीं मुख्यमंत्री आमकां घेवन दिस इज टू अर्ली टू इवन थिंक ऑफ अ पोर्टफोलियो रिशफल एक्झॅक्टली ऑडिट अशें करूंक ना पूण मुख्यमंत्री जे सगळे आमचे मंत्री आहा तांकां घेवन बसला ताच्या बरोबर ताचे जे सेक्रेटरी आहा हांकां घेवन बसला की आमी गेल्या एका वर्साच्या कालावधीन कितें केलें आनी फुडल्या एका वर्साच्या कालावधीन आमी एक्झॅक्टली कितें करपाक जाय बजेट दिल्लो आसा हे बजेट आमी कसो इम्प्लिमेंट करतले ह्यो सगळ्यो जर गोश्टी केल्यो जाल्यार म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यांक इतको अधिकार तरी आसा पण रिशफलिंगाच्या बाबतींत चिंतप की हो पोर्टफोलियो काडया ह्या मनशाक दिवया हे शफलिंग करपाक नथींग लायक दॅट हांवें तुमकां आतां सांगलें आनी आतांय परत सांगता इतकें क्लियर करता की मुख्यमंत्र्यान एकूच सांगलां की प्रत्येकाची म्हणजे बसून 1 to 1 उलयतना इतकें सांगलेलें आसा की एखाद्या पोर्टफोलियोचेर जर तुजी नाराजी आसा तर तुका नाका कितें आसता दिल्या त्या वेळार एखादें लादलें म्हणून येता जाल्यार ते एखादें जर कोणाचें जर अशें जर म्हणणें आसा लादल्या तुजेर म्हणणें जर आसा तुजी जर नाराजी आहा जाल्यार सांगचें तुका दुसरो पोर्टफोलियो आपूण दिता सर कितें दिसता की खंयचोच मंत्री आपल्याचेर एक खातें लादला म्हणटलो काय एक समवेअर चीफ मिनिस्टर इज क्रिएटिंग ग्राउंड्स सो दॅट ही कॅन मूव अहेड विथ हिज रिशफलिंग प्लॅन म्हाका दिसता की ही इज क्रिएटिंग अ ग्राउंड एक एक्स मंत्र्या कडल्यान एक खातें काडून घेवपाचें आसा तुका तें जमना न्ही तूं सांग नाका म्हणून त्या बदल्याक दुसरें दिता तुका सुटलो विषय इतले सिंपल करपाची ही पॉलिटिकल सारकी फ्लोर मॅनेजमेंट चल्लें ऑडिट केले सगळे पळयले ताकाच ते नाका आसले हांवें घेतले दुसरे दिले ताका
म्हजो वेळ सोंपला. म्हाका लास्ट सांगात, समजा तुमकां चॉयस दिली की एक मिनिस्टर कोणाक भायर काडपाचो आनी एक मिनिस्टर कोणाक भितर घालपाचो, तुमी कितें करतले? हे म्हाका अधिकार ना सांगपाक. नाही, हांव सांगपाचें म्हणजे हे मुख्यमंत्र्यान ठरोवपाक जाय. हांव मुख्यमंत्र्यान इतलेंच म्हणटा की कोणाचो भंय बिडा न दवरता, पार्टीचे सुद्दां भंय न दवरता जो पळय काम करता मनीस त्या मनशाक हे दिवपाक जाय. कारण जो मंत्री जाता तो मंत्री सबंद गोंयचो मंत्री, तो पक्षाचो मंत्री ह्या कॅबिनेटाक एक्सक्लुडिंग चीफ मिनिस्टर तुम्ही कितले मार्क दितले घातले? हांवें ऑलरेडी दिल्या तुमकां आनी 7 मार्क दिल्या. तुम्ही 70% येतात. एक 70%. 70%. त्यांच्या फक्त तुम्ही म्हणता तांच्याकडे अधिकार ना. अधिकार जरी नासलो जाल्यार त्यांचो अप्रोच त्यांचो पॉझिटिव्ह आसा. 70% दितात. ना अप्रोच पॉझिटिव्ह आसा. पॉझिटिव्ह अप्रोचाक 70%. हय, पॉझिटिव्ह अप्रोच पयली पॉझिटिव्ह आसपाक जाय आणि बाकीचे जे 30% आसा ते काम करता तेका. कारण मुख्यमंत्र्या कडेन सुद्दां आमी आतां वयता, पूण मुख्यमंत्री आमकां ना केन्नाच म्हणना. 8 दिसांनी करया, 15 दिसांनी करया म्हणून सांगता. एकटोच सोडून, एकटो सामको नाच म्हणटा. कळ्ळें न्ही? ते जर पळयत जाल्यार बाकीचे मंत्री थंय थोडीशी सिस्टम आसा. कळ्ळें न्ही? आनी त्या पॉझिटिव्ह अप्रोचाकच हांव 70% मार्क 70% पॉझिटिव्ह अप्रोच. बाकीचे काम करता. जनरस येस ना, पूण हांव म्हज्या वतीन बाकीचे हांव सांगपाचें ना. म्हाका पयली एटलिस्ट अप्रोच. एक वर्ष जाल्यानंतर परत अशेंच बसया आनी परत डेफिनेटली हांव तुमकां डेफिनेटली सांगता, आमचे नरेश बाबा आसा पळय ते ह्याच मंत्रिमंडळाक 95% एक वर्ष जाल्यानंतर डेफिनेटली दितले. मंत्रिमंडळान ते आयिल्ले आसचेना न्ही, समज येतले, समज गरज पडली जाल्यार नरेश बाबा एंडाक करपाचो ना करपाचो हे मुख्यमंत्री एकट्याक सीट वेकेट करची पडटली. आमी सांगलेले आहा, हांवें सांगलेले आसा. इवन 4 दिसां पयलीं सुद्दां मुख्यमंत्र्याक हांवें सुद्दां सांगलेलें आहा. आमचो म्हजो कलीग मिलिंद आसा पळय, सरकाराक जर कसले प्रॉब्लेम आसा आमकां सांगा पयले. म्हाजे कडेन पयली हे मिलिंदा कडेन या. सरकाराक प्रॉब्लेम आहा, आमी स्टेप डावन जावपाक तयार आसा. यू आर रेडी टू रिझाइन? ऑफकोर्स, डेफिनेटली. आय एम अ पार्टी मॅन. पार्टी खातीर गेली 19-20 वर्सां काम करता आनी पार्टी खातीर जर इतके करचे पडले जाल्यार हांव म्हणजे भाग्य समजतलो. ओके, तुम्ही कितले मार्क दिता सर धातले? आणि 2.5 वर्सांनी कितली मार्क दिवपाची परिस्थिती येतली असची? एकदम थोडक्यात सांगता. मार्क म्हणजे जनरल आत्ता फाटले वर्सभर आमी जे पळयता न्ही, ही जनरल सर्वसाधारण परिस्थिती ना गोंयान, की मायनिंग बंद जाला किंवा अशा तरेचे अनेक विषय नवीन जे येतात न्ही, एव्हरी डे नवीन तो मुख्यमंत्री उठता, समोर पळयताले एक नवो प्रश्न निर्माण जाल्लो असता. ह्या परिस्थितीन फायनान्शियल क्रंच आसा, सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान हेल्प मेळना, हे सगळे लक्षात घेऊन तो कितें तरी फुडें पावल घालता. हे पळयत जाल्यार आय वूड से जस्ट अबाव एवरेज कितले परफॉर्म जाल्ले आसा. 55% बी आसा म्हणून, पण विसावीस दॅट सिच्युएशन मे बी ते जर सगळे सुरळीत असले किंवा फाल्यां मे बी फुडल्या वर्सा इलेक्शनांतल्यान ताका जाय तशें सरकार जर दिल्ली घेत जाल्यार हो परफॉर्मन्स झूम करून एकदम 80%चेरूय वचूं शकता. ओके, लास्ट फायनल कमेंट्स. तुम्ही स्वताच्या कॅबिनेटाक तुम्ही धाटले कितले मार्क दिता? एक्झॅक्टली तूं म्हाका जर मार्क विचारशीत जाल्यार हांव तुका सांगूंक शकचो ना. कित्याक लागून सांगता, हांव परीक्षेक बसला. परीक्षेक बसलेलो स्टुडंट जो आसा पळय, अपेक्षा डेफिनेटली. गेले एक 14 महिने पर्यंत ह्या पोर्टफोलिओ प्रामाणीकपणान हांव काम करता आनी जे म्हाका फीडबॅक इंडस्ट्री कडल्यान, म्हणजे टुरिझम इंडस्ट्री जेन्ना हांव म्हणटा, टुरिझम इंडस्ट्री आसा, टूर अँड ट्रॅव्हल वाले आहा, हॉटेल वाले आहा, केटरिंग वाले आहा, बाकीचे आसा, हेंचे कडल्यान बरो अप्रोच, बरे शाबासकी वाटेर मेळटा. त्या खातीर हांव डिस्टिंक्शन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास त्या खातीर तुमकां इतकेंच सांगीत की म्हाज्या कार्यपद्दतीचेर इंडस्ट्री आसा ही खूश आसा आनी त्या खातीर म्हाका दिसता की ह्या खात्याक हांवें योग्य न्याय दिल्लो आसा. डिस्टिंक्शन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास कितले? तुमी म्हाका नाक मारून सुद्दां विचारपाचो प्रयत्न केल्यार सांगचो ना, पूण इतकें सांगीत आय एम सॅटिस्फायड विथ जें कितें काम केलां ह्या पोर्टफोलिओक. आय एम सॅटिस्फायड आसा, हांव स्वता आसा आनी म्हाजे जे हे आसा ते सॅटिस्फाय आसा. इतल्याचेर वेळ सारको सोंपला. आमी हांगा थांबतात. खंय तरी बरी चर्चा जाल्या आनी खोलायेन चर्चा जाल्या. तुमी तिगी जाण आयले, इतली बरी मुद्दे मांडले. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.